दुसऱ्यान तुका चुकून उलयल्या बरा तुका दुखता म्हूण तुका कळटा, ताका देंगणे घालताय जावं तुज्या बायलेक्या भुरग्यांक. पूण तूं हें तशें करूं नजो म्हूण तुका कित्याक कळना ना? तूं कुड्डो न्ही. म्हाका नेसान जाय, जेवण जाय, संतोष जाय, घर जाय, ज्या भुरग्यांक म्हज्या कुटुंबाक मात्र न्ही. पयल्या की तेंच मास रगात आसा तें आमी समजत हांव गी. क्रिस्त थंय मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, सांत पेद्रून बरयल्ल्या पत्रांत हांव आमी आयकलें आमच्या जिणेचो शेवट कितें गे म्हणून. हें आयकतच आमी एका ताळ्यान संतसाचें गीत गावून देवा मुखार येया आनी गायन करया म्हणून गायन केलें. दुसऱ्या वचपांत एका कुड्ड्या मनशाक जेजू दिश्ट दिता. मनशाची दिश्ट एक वर्तें देणें जावन आसा देवाचें. जर तर आमकां दिश्ट ना तरली हो संवसार सगळो काळोखान बुडतो. देवान आमकां दिश्ट दिल्या आनी जायतीं भुरगीं आसात हांवें पळयलां जल्मांत हांवूच तांकां दिश्ट ना बिरमत. तांची बिरमत पावोवंक जाय, कांय जाता जाल्यार तांकां सहाय करूंक जाय आनी आमची दिश्ट आमी सांबाळूंक जाय. दिश्ट आमकां दिल्या सत पळोवंक, फोट पळोवंक न्ही. आमकां समेस्तांक दिश्ट आसा अशें आमी ह्या देव तेंपलांत पावल्या देवाक होगळीक दिवंक. आमकां दिश्ट आसा, आमी पळयता न्ही गे, आमी पळयता कित्याक आमच्या कुडीक आमकां दिश्ट आसा. जर तर दिश्ट नातली आमी काळोखान बुडत्या. पूण मनशाक वर्त्या तराची दिश्ट मेळोवंक साध्य आसा तें समजून घेवंक आमी प्रयत्न करया. कुडीची दिश्ट मन जातींकी आसा, मासळेकी आसा, सुकण्यांकी आसा, सुण्यांकी आसा, आमकांय आसा. तें वर्तें देणें वय हांवें सांगलें तें. आनी दिश्टे प्रमाणे आमी चलचें, दांटून पडचें न्ही. तें आमी सट्टा वचून करता. सांगची शिकोवची गरज ना. ताचे की वर्त्या तरान आमकां राजांवांची दिश्ट आसा, गिन्यान आसा, राजांव आसा. कितें आमकां फायद्याचें, खुशालायेचें, बऱ्याचें, तात्कालीक जिणे कशें बऱ्या पडटा तें आमी समजता. निजा की न्हीस तात्कालीक जिणे कितें बरें कितें वायट तें आमी समजता. हें समजोवचें कशें आमच्या मतीच्या दिश्टी वरवीं. मन जातीन ताका इन्स्टिंक्ट आसा, आमकां दिश्ट आसा, विचित्र दिश्ट आसा. पूण ही दिश्ट आसल्यार आमी कुड्डे जावंक साध्य जाता. आमकां दिश्ट आसल्यार आमकां कुड्डे जावंक साध्य आसा. जर तर जेवण ना जाल्यार भूक लागता म्हूण समजा जंय जाल्यार तुका भावार्थाची गरज ना आसा गी. तुका नेसान जायचें, घर जायचें, शांती जायचें, समाधान जायचें म्हणलें सत समजोवंक भावार्थाची गरज ना. राजांवांची गरज आसा. ती राजांवांची गरज म्हाका मात्र न्ही. म्हाका नेसान जाय, जेवण जाय, म्हज्या भुरग्यांक शिकप जाय, संतोष जाय, घर जाय, सगळें जाय म्हणून समजोवचें म्हज्या भुरग्यांक म्हज्या कुटुंबाक मात्र न्ही. पयल्या की तेंच मास रगात आसा, तीच गरजी आसा तें आमी समजता गी. दोळे राजांवांचे दोळे आसून आमी कुड्डे जायना गी. जर तर एका मनशाक देवे आसले आमी दिना तर जाल्यार आमी कुड्डेपणान जियेता न्ही गी. तुजें राज हांव तुका सांगता ताची कूल ह्या तसो सांबाळ इतलो म्हणून
तोय उणें करून तूं दिशीत जाल्यार तूं कुड्डो न्हय गे. तुका जाय म्हूण तुका कळटा, तुवें कामांगारान जाय म्हूण तुका कित्याक कळना ना. दुसऱ्यान तुका चुकोवन उलयल्या बरा तुका दुखता म्हूण तुका कळटा, ताणें उलोवं नजो म्हूण तुका कळटा, ताका देंगणे घालताय जावं तुज्या बाई लेक्या भुरग्यांक. पूण तूं हें तशें करूं नजो म्हूण तुका कित्याक कळना ना. तूं कुड्डो न्हय गे. दोळे आसून कुड्डे जावंक साध्य आसा. कुड्डे आसून दोळे आसा म्हूण बाडाय उलोवंक साध्य आसा. ही जावन आसा आमची बाडाय. आमकां कुडीचे दोळे आसात, मोतीचे दोळे कुड्डे जाल्या आसा बारपोटी, आमी पळयता म्हूण बाडाय उलयता. आनी कुड्ड्याच्या अंतकारांत आमी जियेता, जिवंक साध्य आसा. सबार संगतींनी दोळे आसून आमी कुड्डे जाता. म्हाका एका मापान, म्हज्याक एका मापान आनी तांच्यांक आनी एका मापान आमी जियेता. पक्षपात आमी करता, दोळे मोडटा, व्यंग्यान हांसता, कितें कितें करता तो जाल्यार मोतीचे दोळे कुड्डे जाल्यात म्हणून. कुड्डे जावनूच तूं मरतलोय. देवान तुका मोतीचे दोळे दिल्यात, उजवाड दिला, सतपात येवंक बावडटा विनय तुवें सतपात येवंक जाता, शिकोवंक जाता. म्हज्या भुरग्यांक भूक लागतना, कामगाराच्या भुरग्यांक भूक लागता म्हणलें समजोवंक बावडटाची गरज ना. मन जाती तशेंच करतात, कावळो कानान ताच्या पिलांक दिता. तर आमी अशें कित्याक करता? कित्याक आमच्या मोतीचे दोळे कुड्डे? जर तर आमच्या मोतीचे दोळे कुड्डे, मन जातीचे बरे कित्याक आमी? मन जातीक मोतीचे दोळे ना जावंक पुरो. मनशां मोतीचे दोळे आसात, त्या दोळ्या प्रमाणे आमी बावडट ना जाल्यार आमकां जियोवंक साध्य आसा. आमी जियेसय. सतत हांव तुमकां सांगता, या तुमी तुमच्या विशयान सांगा, कितल्या पोटी दोळ्याच्या मोतीचे दोळे तुमी कुड्डे करतात? घरांत, शेसांबारा, ऑफिसांत कितले पक्षपात करतात? हे मोतीचे दोळे कुड्डे न्हय गे. देवान आमकां दोळ्यांच्या कुडीचे दोळे दिल्यात, मात्र न्हय मोतीचे दोळेय दिल्यात. ह्या इमाजीक दिवनात, आमकां दिल्यात. तर हांव कितें सांगता, देवाक आमी अर्गां दिवया. न्हयच कित्याक कुडीचे दोळे दिल्यात, मोतीचे दोळेय दिल्यात. पूण हे देव तेंपल सोडून वेच्या आदी, हे देव तेंपल सोडून वेच्या आदी सर्वेस्परा देवाक दिवया आमी उतर. सायबा, तुवें म्हाका मोतीचे दोळे दिलाय, राजांव दिलाय, सत समजोवन तिची गिन्यान दिलाय. त्या प्रमाणे जिवोवंक हांव प्रयत्न करतलोच. तें उतार आतां दिया तुमी. देवाचें उतार तुमी आयकतात, तुमची जाप जावन दी. देवाच्या उतरा प्रमाणे, मोतीच्या राजां प्रमाणे जिवोवंक तुमी प्रयत्न करतल्यात म्हणून. वय, आमकां दुसऱ्या तराची दिश्ट आसा आनी हातूंत आमी सबार पोटी चुकोवन पडटा. आनी कुडीचे दोळे आसात म्हणून बाडाय उलयता. हर एका मेटाक चुकोवन पडटा, दंटून पडटा. हाचे शिवाय तिसऱ्या वर्गाची आमकां दिश्ट आसा. ती दिश्ट जावन आसा बावडटाची दिश्ट. बावडटाची दिश्ट. कितें दोळ्यांक दिसना, कितें मोती समजना, तें बावडटा आमकां उगडापें जाता. जेजू मोरयेचो पूत, देवाचो पूत म्हणून तुज्या दोळ्यांक दिसना, बावडटान तुका दिसता. तूं कशें तुका आपकच पळयताय तशें दुसऱ्यांकय पळय जाय म्हणून तुका राजवान दिसत जावंक पुरो, पूण बावडटा तुका दाखयता, पूण तें करिनाय. आमकां बावडटाची दिश्ट आसा.
बावट नातल्यांक ही तिसरी दिश्ट ना. समजून घ्या भाव भयणीनो, कशें मनशाक, कशें मन जातींक मनशाची राजावांची दिश्ट ना गी, तशें मनशांक बावट नातल्या मनशांक बावटाची दिश्ट ना. वय तर आमी मिसाक आयल्या पुरो गी, देवाचें उतार मात्र आयकल्या पुरो गी, बावटाची दिश्टीन आमी चलोवंक जाय. न्हय दोळ्यांच्या दिश्टीन मात्र न्हय, न्हय गिन्यानाच्या दिश्टीन मात्र न्हय, बावटाच्या दिश्टीन आमी चलोवंक जाय. कित्याक गी म्हळ्यार हांव तुमकां तुमच्या मुखार परतून वाचतां कितें तें आयकल्लें. पूण तुमी विसरून काडलेली परसां, तूं म्हातारी जावं तरणाटी जावं, दुबळी जावं ग्रेस्त जावं, कोणी जावं तूं विसरून काडलेली परसां. पवित्र पुस्तक म्हणटा रायाळ याजक वर्ग, तुजे जिणे तुजी संतत रायाळ वर्ग जावन आसा, क्रिस्ताचे रायाळ वर्ग जावन आसा. तूं लग्न जावन भुरगीं जालीं तुका, त्या संततीक जेजू क्रिस्ताचो समर्पण दिताय, रायाळ वर्ग जावन आसा. तिसरें पवित्र राष्ट्र, तुजी संतत सदांच बाळटा ती पवित्र राष्ट्र जावन आसा. आनी देवान आपणेंच दायज करून दवरलेलो लोक. तुजी संतत तुजे मांस आनी रगात देवान आपणाचेंच केलां. कितलीं सोबीत उतरां. हाच्या आदीं तुमी आयकल्यान गी, असो अर्थ आमकां समजलो गी, ही असो अर्थ आमच्या मतीन रिगलो गी. आमी विंचून काडलेली परसां म्हणून आमकां कळ्ळें गी. आमी केदाच्या गाद्यान पडल्या वेळार केदान लोळटा. आमी देवाचे परसां, विंचून काडलेली परसां, रायाळ वर्ग, एक पवित्र राष्ट्र, देवान आपणाचेंच करून घेतलेले दायज. आमी हर एकलो त्या रितीन जावन आसा. तर आमच्या जिणेची रीतच दुसरी जाय जाय. आवर लायफ शूड बी क्वॉलिटेटिवली डिफरंट. आमच्या सैमा प्रमाणे आमकां ग्रेसगाय जाय, संतोश जाय, बरें कार जाय, बरें रावळें जाय, बरें शिकप जाय, बरें काम जाय, बरें मेळ्ळें बरें, तशेंच दुसऱ्यांकी जाय. पूण हें जोडटाना तुजी दिश्ट तात्कालीक मात्र न्हय, ह्या तिसऱ्या दिसताचेर दिश्ट पडोवन दी. जर तर हें सत आमच्या मोतीन रिगलां, म्हणजे आमी देवान विंचून काडलेली परसां, रायाळ परसां, आमचेंच मांस आनी रगात सरस्पो देव आपणाचें करून घेता. हें जर तर आमकां समजलें, आमची जिणी मूळ आतां बदलता. आमचे उतार जिबेंतल्यान भायर येवच्या आदीं नीट जाता. वय आमची जिणी सैमात हांव बदलता. हांव खाली म्हजे उतरां सांगना, हें सत पवित्र पुस्तकाचें सत. आमी जर तर बाळका जेजू मान करूंक आयले, हांव ताणें दिवचें इनाम आमकां हें, तें आमी चिंतून आमची जिणी नितीन सतान मांडून हाडूंक जाय. आनी सताक आमी साक्ष दिवन आमी प्रवादी जावंक जाय. तो तिमेवस कुड्डो तो सामारियाच्या मार्गा देगेर बसून आसलो. वो मेस्त्री जेजू तेणें वेता आसतना ताच्या सांगात मस्त शीस येताले. तांची सावालां घालतना आवज जालो. तो कुड्डो कोण म्हूण पळयन असो बोब घालता, कोण ते वेतात गी म्हूण. जेजू येता म्हूण. जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकूळट कर म्हूण तो बोब घालता. जेजू दाविदाच्या पुता म्हाका तूं दिश्ट दी म्हूण परतून परतून तो बोब मारता. हाची कळ काड. आमी उलयले मेस्त्रीक आयकना, ताचे वयर हाची बोब म्हणाले ते थंड राव. जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी बिरमत पाव म्हणून. हय, तें जावन आसा जाय आमचो मनोभाव.
आमी कुड्डे जावन आसा. भावार्थाच्या दोळ्यांनी कुड्डे जावन आसा. तिमेऊस आमच्याकी बरो को तो कुड्डो जावन आसलो, कुड्डो म्हूण जाणा आसलो आनी गूण करचे खातीर बोब मारतालो. आमी भावार्थाच्या दोळ्यांनी सबारपोटी कुड्डे जावन आसा. राजावाच्या दोळ्यांनी कुड्डे जावन आसा. कुड्डे म्हूण आमी नेनाव. देखून त्याची मेलपंक्त धन, त्या तिमोची मेलपंक्त धन ह्या देव तेंपलांतल्यान भायर वेच्या आदी जेजू दाविदाच्या पुता म्हज्या सोडून धरा, म्हजे दोळे उक्ते कर. न्हयच म्हज्या कुडीचे, न्हयच म्हज्या राजावांचे, बगार म्हज्या भावार्थाचे. म्हाका तूं तुजें राष्ट्र करून घेव. म्हजी कूड आनी वतम तुका असो समर्पण दिता. वय तेन्ना आमी संतोश बरी जावन जियेतले. सत्सांचें इनाम आमकां मेळटलें. हें भाग तुमकां आनी म्हाकाय मेळोनी म्हणून आमी मागया. आमेन.